आमची देवस्वाची सगळीं भाव भयणां एकठांय जावन गोठो करतात। हे तिसरें वर्स हो व्हडलो गोठो आमी करता आनी ह्या वर्साचो गोठो आमी अदीक करून ह्या वर्साच्या विशयाचेर घडोवन हाडला। ह्या वर्साचो विशय आमी जाणात, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात। ह्या गोठ्यांत आमी जायते देखावे पळयतले। दर एक देखावो जेजूच्या जल्माचेर आनी तशेंच जेजूचें मिसांव कशें फुडें वचचें आनी कशें भाग्योतांनी फुडें व्हेलें थंयसर दाखयलां। हांगासर दर एक देखावो ह्या देवसुवा गांवांतलो एक वाडो हो एक देखावो दाखयतले हांव। सुरवात करूंक तशेंच आदाम येवेन उपरांत जेजूचो जल्म, ताचे उपरांत जेजूचें शिसां बरोबर निमाणें जेवण आनी जेजूचें पांय धुवणें आनी ताच्या उपरांत भाग्योन सांत हातून कशें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरता आनी भाग्योन जुसेवाज जेजूचे मिसावांक खांद मारता। सुमार 2 म्हयने आदीं हो गोठो सुरू केल्लो आनी 2 दिसाक सांजच्या वेळार येवन हो लोक हांगासर येवन आपलो वेळ दिवन हो गोठो तयार केला।